नमस्कार, माझे नाव खुशी देसाय. हांव गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर शिकता आनी गोवा युनिवर्सिटी स्टुडंट कावन्सिल लेडी रिप्रेझेंटेटिव्ह. सो हांगा आमचो आतां यूथ वीक चलता. स्वामी विवेकानंद जयंतीच्या निमित्तान आमचो यूथ वीक साजरा करता. हांगा बरेचशे कॉलेजींचे यूथ लिडर्स येयल्ले आसा आनी देशा खातीर एक बरें करप म्हटल्यार आमी मुखार सरपाक जाय. भुरग्यांनी आतांची युथांनी मुखार सरपाक जाय. सो मुखार देशाची एक नेशन फर्स्ट अशी जावपा खातीर आमच्या भुरग्यांचें खूब योगदान आहा. बर्नतन रॉड्रिगीस, गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर चेअरमॅन स्टुडंट कावन्सिल. आमकां आयज सीएमान एक विकसीत भारताचेर टॉक दिला, एज यू ऑल कॅन सी एट द बॅक. अँड इट्स अ रियली गुड एफर्ट टू सर्च यंग लिडर्स, टू ट्रेन यंग लिडर्स. आनी गव्हर्मेंटान हो एक बरो अप्रोच केला फॉर अस. एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या, एक बरें ट्रेनिंग कशें, एक बरी एडवायस कशी आमकां सीएम सरान आयज दिल्या आनी आमी खूब एक थँक्यू कसो ताका म्हणटा. नमस्कार, म्हजें नांव सतीश खांडेबरकर आनी हांव प्रेजिडेंट गोवा युनिवर्सिटी कॅम्पस स्टुडंट्स युनियनचो. आज हो जो कार्यक्रम जालो दॅट वॉज रियली गूड. तातूंत आमकां डायरेक्टली इंटरॅक्ट करपाक मेळ्ळें टू द चीफ मिनिस्टर एंड द एज्युकेशन मिनिस्टर ऑफ गोवा. आनी तांकां आमचे जे वेरियस इश्यूज आसा इन कॉलेज एज वेल एज जे आमकां डावट आसात ते आमकां विचारपाक मेळ्ळे, जशें की फ्युचर प्रॉस्पेक्ट्स, करियर प्रॉस्पेक्ट्स. आनी तांणी खूब बरे तरेन एक्सप्लेन केलें. सो त्या खातीर हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी अशे खुबशे इव्हेंट्स जायत रावूनी, तातूंत स्टुडंट्सांक एक मिडियम मेळूनी टू डायरेक्टली टॉक टू द गव्हर्मेंट, हीच मागणी आसा. धन्यवाद. Namaskar, my name is Sienna Barreto, studying in Sri Kamakshi Devi Homeopathic Medical College. Currently, I am the executive member of Goa University Student Council 2024-2025. As a young leader, my message to all the youth out there is to believe in yourself. That is, we hold the power within us. We can do everything and anything the way we want. We should know all about the power that we hold within us to fight for our rights and to believe in ourselves and to make our nation a better place. Thank you. नमस्कार, माझे नाव अक्षय दिलकुश शेठ. गोमंतक आयुर्वेदीन कॉलेजीन शिकला. स्वामी विवेकानंद जे आमी युवकांचे प्रेरणास्थान म्हणटात आनी जे म्हटलां की अरायज अवेक अँड नॉट स्टॉप अंटील द गोल इज अचीव्ड. जेन्ना आमी आतां नेशन फर्स्ट ह्या विचारान फुडें वता तेन्ना आमी प्रत्येक फिल्डान जे आमी फुडें वतले तातूंत भितर फक्त खंय तरी देशाच्या बॉर्डरीचेर वचून देशा खातीर झगडपा जाय अशें ना, बट आपूण ज्या क्षेत्रान आसा तातूंत भितर आपूण फुडें येवन आपूण त्या गोश्टीन लीड घेवन खंय देशा खातीर आपूण आपलें योगदान दितलो हें विचार करून आमी आतां वचपाक जाय. हो युवक सप्ताहाचो वीक सद्या चालू आसा, तातूंत भितर प्रत्येक युवकान खंय तरी फुडें येवन भुरग्यां खातीर एक खंयचो इनिशिएटीव घेवपाक जाय. आनी युवकां खातीर युवक हो आजचो नागरीक, म्हणजे आजचो युवा हो आजचो नागरीक जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना देशाच्या प्रगती खातीर ह्या युवांचोय हात आसा. तेन्ना सगळ्यांनी फुडें येवन अशे इनिशिएटीव घेवन वेगवेगळे कार्यक्रम करपाची गरज आसा. तशेंच राष्ट्रप्रथम जी विचार आसा तो फुडें व्हरपाची प्रत्येकान व्हरपाची गरज आसा. आनी हांव सगळ्यांक आव्हान करता की तांणी तो विचार फुडें व्हरचो.